वेगवेगळी सरकारी खाती आणि महामंडळांचे सरकारान आमदार आणि आदल्या मंत्र्यांची नियुक्ती केल्या। कलांगूटचो आमदार मायकल लोबो गोंय पायाभूत साधन सुविधा उदरगत महामंडळ जाल्यार आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराक कला अकादमीचे अध्यक्षपद दिला। आदलो कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेराक कायदो खात्याचो अध्यक्ष केला। आदलो मंत्री दयानंद मांद्रेकार हांका एससी ओबीसी आणि वित्त महामंडळ दिला। दयानंद सोपटेकडेन बालभवनाचो कारभार दिला। तशेंच कुठ्ठायचो आमदार आंतोन वाजाक खादी ग्रामोद्योगाचो अध्यक्ष आणि सर्वानंद भगताक उपाध्यक्ष केला। त्याच बरोबर गोंय शिक्षणीक उदरगत महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचेर गोविंद पर्वतकार हांची नेमणूक केल्या। दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर हांका मंत्रिपदा दिल्या। उपरांत कलांगूटचो आमदार मायकल लोबो आणि मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर हे दोगूय जाण मंत्रिपदाचे दावेदार आशिल्ले। मात ह्या दोगांकूय महामंडळाचेरूच निभयले काय कितें असो प्रस्न आता निर्माण जाता। दोनापावला दरोडो प्रकरणात 7 म्हयन्यांनी पणजे पुलिशेक लीड मेळ्ळी। ह्या प्रकरणात मूळचो यूपीचो पूण सद्याक कलांगुटा राबितो करून रावपी मोहम्मद अलीक पणजे पुलिशेन अटक केल्या। फुडलो तपास चालू आसा। एप्रिलांत दोनापावला नागाळी हिल्स वाठारांत 4 ते 5 चोरांनी धेंपो फामिलीच्या घराचेर दरोडो घातिल्लो। मध्यान राती आर्मां घेवन आयिल्ल्या चोरांनी जयप्रकाश आणि पद्मिनी धेंपो ह्या दोगांकूय बॅडीक बांदून तांच्या बंगल्यांत चोरी केल्ली। बंगल्याच्या गेटीर आशिल्ल्या सुरक्षा रक्षकाक मारपेट करून चोर भितून सरिल्ले। सकाळी घरकामाक येवपी बायल जेन्ना बंगल्यांत आयली तेन्ना तिणें बेडार बांदून घातिल्ल्या दोगांकूय सोडयली आणि उपरांत ह्या विशींची कागाळ पुलिशेंत केली। विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी विधानसभेत म्हजें घर येवजणेक विरोध केल्लो। मात आता हेच विरोध करपीच म्हजें घर येवजणेच्या फॉर्मांचें वांटप करतात अशी खर टिका मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। परवरे म्हजें घर येवजणेच्या अर्जांचे वांटप कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्र्यान अशें उलोवप केले। विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी म्हजें घर येवजणेक विरोध केल्लो। आता हेच विरोध करपी जे आसा ते म्हजें घर येवजणेच्या फॉर्मांचे वांटप करतात अशी टिका मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। परवरे हांगासर म्हजें घर येवजणेच्या अर्जांचे वांटप करता आसतना ह्या कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्र्यान अशें उलोवप केले आणि विरोधकांचेर टिका केली। पोरसकडे आणि आशी कुशीकच्या वाठारांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाच्या प्रकरणात पेडणे पुलिशेन 7 जाणांक अटक केल्या। हातूंत 2 थळाव्यांचो जाल्यार 5 मजुरांचो आस्पाव आसा। 2 दिसां पयलीं न्हयबाग पेडण्यां रेंव वेवसायाच्या वादांतल्यान फारपेट जाल्लो। हातूंत 2 जाण कामगार जखमी जाल्ले। ह्या घडणुके उपरांत पुलीस आता एक्टिव्ह जाल्ले आसात। पोरसकडे आणि आशी कुशीकच्या वाठारांतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाच्या प्रकरणात पेडणे पुलिशेन 7 जाणांक सध्या अटक केल्या। हातूंत 2 थळावे जाल्यार 5 मजुरांचो आस्पाव आसा। 2 दिसां पयलीं न्हयबाग पेडण्यां हांगासर रेंव वेवसायाच्या वादांतल्यान फारपेट जाल्लो। हातूंत 2 जाण कामगार गंभीर जखमी जाल्ले। ह्या घडणुके उपरांत पुलीस एक्टिव्ह मोडांत आयल्यात। फाटले कांय दिसां सावन सेगीत पडपी पावसाक लागून हणजुणा आणि सरभोंवतणच्या वाठारांतल्या शेतांचें बरेंच लुकसाण जालां। वेगान व्हांवपी वाऱ्याक लागून भात आडवे पडले। शेतकऱ्यांनी लुकसाण भरपायची मागणी केल्या उपरांत सरकारी यंत्रणा सज्ज जाली आणि कामाक लागली। बेरेस्तारा लुकसाण जाल्ल्या शेतांचे शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली आणि वेळार लुकसाण भरपाय दिवपाचें तांकां आश्वासन दिलेलें आसा। मोंथा चक्रीवादळ त्याचबरोबर आडवेळ्या पावसाक लागून अंदू शेतां भाटांचे बरेंच लुकसाण जाल्लें आसा। हणजूण आनी सरभोंवतणच्या वाठारांतल्या शेतांचे बरें लुकसाण जालें। वेगान व्हांवपी वाऱ्याक लागून भात आडवे पडले। शेतकारांनी लुकसाण भरपायची मागणी केली। उपरांत सरकारी यंत्रणा आता कामाक लागिल्ली आसा। बेरेस्तारा लुकसाण जाल्ल्या शेतांचे शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली आणि वेळाच्या वेळार लुकसाण भरपाय दिवपाचें तांकां आश्वासन दिलें।
फोंड्या नगरपालिका वाठारांत जावपी रिव्हर फ्रंट गार्डन ह्या प्रकल्पाक सर्गेस्त रवी सीताराम नायक हांचें नांव दितले। तशेंच ह्या प्रकल्पाच्या सुवातेर सर्गेस्त रवी नायक हांचो पुतळो उबारतले अशी माहिती नगराध्यक्ष आनंद नायक हांणी दिली। बेरेस्तारा पालिकेच्या बसकेंत ह्या विशींची थाराव घेतिल्ल्याचें आनंद नायक हांणी सांगिल्लें आसा। फोंड्या नगरपालिकेच्या वाठारांत जे रिव्हर फ्रंट हे गार्डन येवपाचें आसा ताका सर्गेस्त रवी सीताराम नायक अशें नांव दिवपाचें थारायिल्लें आसा। तशेंच ह्या प्रकल्पाच्या सुवातेर सर्गेस्त रवी नायक हांचो पुतळो उबारतले अशी माहिती नगराध्यक्ष आनंद नायकान दिली। बेरेस्तारा पालिकेच्या बसकेंत ह्या विशीं थाराव घेतिल्ल्याचें नगराध्यक्ष आनंद नायकान सांगलें। म्हजे घर येवजण भाजपान चालीक लायिल्ल्यान काँग्रेस आनी हेर पक्षांच्या पोटान दुखपाक लागला। हाका लागून ते विरोध करतात। ही येवजण गोंयच्या लोकां खातीर आसा, मात ही येवजण भायल्यांक घरां दिवपा खातीर आसा अशें सांगून विरोधक बोवाळ घालतात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें। काँग्रेस सरकार आसतना लोकांनी कम्युनिदाद आनी सरकारी जमनीचेर घरां बांदिल्लीं, ती घरां मोडून उडोवपाची काय कितें असो प्रश्नूय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उप्रासलो। ह्या येवजणे खाला सगळ्यांची घरां कायदेशीर जातली अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें। पावसाक लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतकऱ्यांक गोंयांतल्या शेतकऱ्यांक शेतकार आधार निधी येवजणेंतल्यान लुकसाण भरपाय दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। तशेंच प्रति हेक्टर 40,000 रुपया प्रमाण मेळटले। 4 हेक्टर मेरेन सुमार 1.60 लाख रुपया इतली भरपाय शेतकऱ्यांक मेळटली। ही लुकसाण भरपाय डिसेंबर 2025 मेरेन दितले अशी घोशणा मुखेलमंत्र्यान केली। पावसाक लागून लुकसाण जाल्ल्या गोंयांतल्या शेतकऱ्यांक शेतकार आधार निधी येवजणेंतल्यान लुकसाण भरपाय दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलेली आसा। प्रति हेक्टर 40,000 रुपया प्रमाण मेळटले। 4 हेक्टर मेरेन सुमार 1.60 लाख रुपया इतली भरपाय शेतकऱ्यांक मेळटली। ही लुकसाण भरपाय 2025 डिसेंबर मेरेन दितले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या। नावेले हांगासर सोरोप येवन रस्त्यार धुमचणां घालपी एडबर्ग पेरेरा हल्लो प्रकरणा विशीं चर्चा करपा खातीर समाज वावुरपी प्रतिमा कुतिनो सयत हेर समाज वावुरपी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाक मेळपाक गेल्ले, मात पुलीस अधीक्षक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी मडगांव पुलीस निरीक्षकाची भेट घेतली। हल्लो प्रकरणात सामील आशिल्ल्या सगळ्या पुलीस कर्मचाऱ्यां आड खुनाचो यत्न म्हणून गुन्यांव दाखल करचो अशी मागणी प्रतिमा कुतिनो आनी हेर समाज वावुरप्यांनी केलेली आसा। नावेली सोरोप येवन रस्त्यार धुमचणां घालपी एडबर्ग पेरेरा हल्लो प्रकरणा विशीं चर्चा करपा खातीर समाज वावुरपी प्रतिमा कुतिनो सयत हेर कांय समाज वावुरपी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाक मेळपाक गेल्ले, मात पुलीस अधीक्षक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी मडगांव पुलीस निरीक्षकाची भेट घेतली। हल्लो प्रकरणात सामील आशिल्ल्या सगळ्या पुलीस कर्मचाऱ्यां आड खुनाचो यत्न केला म्हणून गुन्यांव दाखल करचो अशी मागणी समाज वावुरपी प्रतिमा कुतिनोन केल्या। नैबाक फारपेट जाल्ल्या प्रकरणात आता वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 50 परस चड थळाव्या रेंव वेवसायिकांक आनी कामगारांक पेडणे पुलीस स्टेशनात हाडून तांची चवकशी केल्या, मात हाचे फाटलो मास्टर मायंड कोण तो आजून सापडूंक ना। तशेंच गोळीबार लेगीत जाल्लो फाटल्या कांय दिसां पयलीं रेंव काडपी प्रकरणात रेंव वेवसायाच्या प्रकरणात। मात्र नैबाक फारपेट जाल्ल्या ह्या प्रकरणात आता वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 50 परस चड थळाव्या रेंव वेवसायिकांक चवकशी खातीर घेतिल्ले आसा। तशेंच कामगारांक रेंव काडपी कामगारांक पेडणे पुलीस स्टेशनात हाडून तांची चवकशी केली, मात हाचे फाटलो मास्टर मायंड कोण तो पुलिसांक आजून सापडूंक ना। नैबाग परसकडे तेरेखोल न्हंयत रेंव वेवसायांतल्या 2 कामगारांचेर फारपेट जाल्लो, हातूंत बिहारचे 2 कामगार गंभीर जखमी जाल्ले। ह्या फाटभुंयेर पेडणेच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 50 परस चड रेंव वेवसायिकांक आनी कामगारांक पेडणे पुलीस स्टेशनात हाडून तांची चवकशी केल्या। आता परसकडे नैबाग वारखंड मोपा उगवे तोरशे ह्या वाठारांत बंदूक आशिल्ल्यांक आनी जांकां सरकारान परवाने दिल्ले आसात तांकां पेडणे पुलीस स्टेशनात हाजीर केले आनी
भौशीक वाहतूक खातीर वापरपी वाहनांक आता GPS ट्रॅकर आणि आपत्कालीन बटन बसवप सक्तीचें केला. वाहतूक खात्यान ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. 30 नोव्हेंबरा पयलीं ह्यो दोनूय गजाली गाडयांनी आसपाक जाय. ह्यो दोनूय गजाली सांपडल्यो ना जाल्यार कारवाय जातली. GPS ट्रॅकर आणि आपत्कालीन बटन बसयलो काय ना हाचे खातीर वाहतूक खात्याचे अधिकारी अचकीत गाडयांची तपासणी करपाक शकता. तशेंच गाडयांच्या फिटनेसा वेळार ह्यो दोनूय गजाली सांपडल्यो ना जाल्यार तांचेर खर कारवाय जातली खंय. भौशीक वाहतुकी खातीर वापरपी वाहनांक आता GPS ट्रॅकर आणि आपत्कालीन बटन बसवप सक्तीचे केलेले आसा. वाहतूक खात्यान ह्या विशींचे अधिसुचोवणी जारी केलेली आसा. दिवचले संकल्प गार्डन ह्या इमारतीची मेन गेट तोडटा आसतना एका दुबावीत तरणाट्याक थळाव्यांनी रंगे हात धरलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावीत तरणाटो गेट तोडपाचो यत्न करता आसतना ताका थळाव्यांनी पळयलो. उपरांत पुलिशेन कळीत केल्या उपरांत ताका पुलिशेच्या सुवाधीन केलो. हो तरणाटो संकल्प गार्डन जे आसा दिवचले त्या इमारतीची मेन गेट तोडटा आसतना सापडलो. ताका थळाव्यांनी रंगे हात धरलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावीत तरणाटो गेट तोडपाचो यत्न करता आसतना ताका थळाव्यांनी पळयलो आनी उपरांत पुलिशेक कळीत केले. पुलिशेन कळीत केल्या उपरांत ताका पुलिशेच्या सुवाधीन केलो. खाजगी इव्हेंटाक लागून नुस्तेकारांक त्रास जावपाक दिवचे नात. ह्यान फुडें ताची जतनाय घेतली अशें नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळखंठ हळर्णकारान सांगलें. फाटले फावट कारंजळे दर्यादेगेर पेंवपाच्या सर्ती वेळार जाल्ल्या कोफुसांवाच्या फाटभुंयेर मंत्री निळखंठ उलयतालो. कारंजळे सर्तीच्या आयोजना वयल्यान नुस्तेकारां मदीं कोफुसांव निर्माण जाल्ले पारंपारीक नुस्तेमारी जे रांपोणकार आसा कारंजळे तांच्यांनी नाराजी उक्तायल्ली. ताका लागून ह्यान फुडें खाजगी इव्हेंटाक लागून नुस्तेकारांक त्रास दिवपाक जावचे नात अशें उतर नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळखंठ हळर्णकारान दिलेलें आसा. कारंजळे दर्यावेळार फाटल्या दिसांनी पेंवपाच्या सर्ती वेळार कोफुसांव जाल्ले त्या फाटभुंयेर मंत्री निळखंठ उलयताले. ह्या सर्ती खातीर कारंजळेच्या पारंपारीक नुस्तेकारांक अडचण निर्माण जाल्ली. मोरजी चोपडे आगारवाडा मुखेल रस्त्याचेर वीज खांब्याचेर व्हडा प्रमाणात जायरातींचे होर्डिंग लायिल्ल्यान ह्या वाठाराची सोबीतकाय आनी सुरक्षेचेर धोको उप्राशिल्लो आसा. हे होर्डिंग लावपा खातीर संबंधिता कडल्यान परवानगी घेतला वा बेकायदेशीरपणान हे होर्डिंग्स लायला ह्या विशींची सखोल तपासणी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. अशी मागणी थळाव्यांनी पंचायत आनी संबंधीत खात्या कडेन केलेली आसा. ह्या होर्डिंग्सांक लागून ह्या जाग्याची सोबीतकाय इबाडटा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. मोरजी चोपडे आगारवाडा मुखेल रस्त्याचेर वीज खांब्यांचेर व्हडा प्रमाणात हे जायरातींचे बोर्ड दिसपाक लागल्या. ताका लागून ह्या वाठाराची सोबीतकाय आनी सुरक्षेचेर धोको निर्माण जाल्लो आसा अशें थळावे सांगतात. तशेंच हे होर्डिंग लावपा खातीर संबंधिता कडल्यान कसली परवानगी घेतला काय ना किंवा बेकायदेशीरपणान हे होर्डिंग्स लायला काय कितें अशें थळाव्यांनी विचारला. त्या खातीर हाची सखोल चवकशी करची तपासणी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. दिवचल शारांत दिसान दीस बेशिस्त पार्किंग आनी येरादारीचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. हो प्रश्न कायमचो सुटावो जावपाक जाय अशी मागणी दिवचलच्या वेपाऱ्यां सयत लोकांनी केलेली आसा. दिवचल शारांत दिसान दीस बेशिस्त पार्किंग ही वाडत आसा. ह्या बेशिस्त पार्किंगेक लागून येरादारीची गचमुड्डी ह्या वाठारांत किंवा शारांत जावपाक लागला. ताका लागून हो प्रश्न जो आसा तो येरादारी खात्यान सोडवचो अशी मागणी थळावे करपाक लागला. ह्या बेशिस्त पार्किंगेक लागून हांगासर येरादारीची गचमुड्डी जाता आनी ट्रॅफिक जाम लेगीत जाता. लोकांक यो वच करपाक बरेच त्रास जाता. हो प्रश्न कायमचो एकदाचो सुटावो जावपाक जाय अशी मागणी दिवचलच्या वेपाऱ्यां सयत थळाव्यांनी लेगीत केला.
बिहार वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझफ्फरपुराच्या छपरा हांगासर ते रॅलीक संबोधत करतले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन काँग्रेस आणि आरजेडीचेर बरेच उतरांचे फार पेटयले आसा. ते सध्या बिहार वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मुझफ्फरपूर आणि छपरा हांगासर ते रॅली मदीं संबोधीत करतले. ह्या प्रचारा वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन काँग्रेसीचेर आणि आरजेडीचेर खर टिका केलेली आसा, उतरांचे फार पेटयल्ले आसा. आपूण 5 शब्दांत काँग्रेस आणि आरजेडीचे कारनामे सांगता अशें तांच्यांनी म्हटले आणि काँग्रेस आणि आरजेडीचेर खर टिका केली. हे 5 शब्द म्हटल्यार कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन हे काँग्रेस आणि आरजेडीची वळख अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटले. कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन हे जंगल राज अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणटा. जे काँग्रेस आरजेडीचे कुशासन चलता थंय विकास केन्नाच जावपाक शकना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटले. दुसरे वटेन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा लेगीत बिहार वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर उलयता आसतना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान लेगीत काँग्रेसीचेर खर टिका केली. मात्र ताच्या पयलीं ते उलयताले ते म्हटल्यार सरदार वल्लभभाई पटेल हांची जयंती दीस जो आसा 150वा जयंती दीस त्या निमतान तांणी काँग्रेसीचेर खर टिका केली. सरदार वल्लभभाई पटेल जे आसा ते विसरपा खातीर काँग्रेस पक्षान कांयच कसर सोडूंक ना अशें तांच्यांनी म्हटले. अमित शहान केले अशें विधान. सरदार वल्लभभाई पटेल सारके महान व्यक्तीं खातीर ना तांची समाधी बांदली काँग्रेसीन किंवा तांचे स्मारक बांदले अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान उलोवप केले. सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंतीच्या फाटभुंयेर ते उलयताले. 31 ऑक्टोबराक सरदार वल्लभभाई पटेल हांची जयंती आसता. दिल्लीत आता हळूहळू थंडी जी आसा ती वाडपाक लागलेली आसा. तापमान सध्या उणें जावपाक लागिल्लें आसा. मात्र हवा प्रदूषण जें आसा तें दिल्लीत कमी जावपाचें नांवूच घेना. त्याच बरोबर AQI जो आसा तो सामको खराब रेशेच्या सकयल गेलेलो आसा. ताका लागून दिल्ली NCR ह्या वाठारांनी सामकी हवा जी आसा ती प्रदुशीत जालेली आसा. ह्या प्रदुशीत हवे खातीर लोकांक सारको स्वासोश्वास घेवपाक लेगीत खूब त्रास जावपाक लागला. दिल्लीचो AQI जो आसा तो सामको धोक्याच्या रेशेच्या सकयल गेल्लो आसा. दिल्लीतली हवा जी आसा ती खूब प्रमाणात प्रदुशीत जालेली आसा. मोता चक्रीवादळाक लागून तेलंगणाच्या वरंगल आणि खम्मम जिल्ल्यांतल्या वाठारांनी सामके उदक साचले आणि व्हडा प्रमाणात नुकसाण जालेलें आसा त्या वाठारांतल्या लोकांक. ह्या पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जालें. खर वारें आणि सतत पडपी पावस हाका लागून रस्त्यांचेर उदक तुंबून उरलें. ताका लागून वीज पुरवण जी आसा ती खंडीत जाली आणि गांवगिऱ्या वाठारांतली परिस्थिती एकदम बिकट जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. मोंथा चक्रीवादळाचो तेलंगणाच्या कांय जिल्ल्यांनी व्हडा प्रमाणात फटको बशिल्लो आसा. मोता चक्रीवादळाक लागून तेलंगणाच्या वरंगल आणि खम्मम ह्या जिल्ल्यांतल्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. ह्या मोंथा चक्रीवादळाक लागून रस्त्यांचेर व्हडा प्रमाणात उदक साचलें. त्याच बरोबर वीज पुरवण जी आसा ती खुबसो वेळ खंडीत जाल्ली. मात्र गांवगिरे वाठार जे आसा थंय व्हड अडचणी निर्माण जाल्यो अशी बातमी आसा. कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमाचो लागचो सहकारी दाऊद इब्राहिम जो आसा ताचो लागचो सहकारी दानिश मर्चंटाक मुंबयच्या गुवळी वखदां विरोधी पंगडान गोंयांत धरलो. गुवळी वखदां तस्करी प्रकरणात ताका अटक केली. मुंबयची गुवळी वखदां विरोधी पथक ताका धरपाक मुंबयच्यान गोंयां येयलें आनी हांगासर ताका गोंयांत अटक जालेली आसा. मुंबयच्या गुवळी वखदां विरोधी पंगडान कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमाचो हो लागचो सहकारी दानिश मर्चंट हाका गोंयांत अटक केली. दानिश मर्चंट जो आसा ताका दानिश चिकना ह्याय नांवान वळखतात. दानिशाक गुवळी वखदां तस्करी प्रकरणात अटक जालेली आसा. दानिश मर्चंट गोंयांत आशिल्ल्याची बातमी मुंबयच्या गुवळी वखदां विरोधी पंगडाक मेळ्ळी. त्या उपरांत तांच्यांनी हो सांपळो रचून ताका अटक केली. खासा गोपां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती उपरांत मुंबयच्या गुवळी वखदां विरोधी पंगडान गोंयां येवन हंजूण पुलिशेच्या मजतीन ताका धरली आनी ताका मुंबय घेवन गेले.
हणजुणा वाठारात नेम फाट्यार मारून एक गाडी चलोवपी दादल्याक पुलिशेन अटक केली, ताची कारूय जप्त केली। फाटले 6 म्हयने जाले हणजूण वाठारात एक कार धुमाकूळ घालताली। ही खाजगी कार दिल्लीच्या एका पर्यटकाक भाड्याक दिल्ली खंय। कार चालक वाहतुकीचे नेम फाट्यार मारून गाडी चलयतालो। गाडयेच्या आवाजाक लागून लोकांक बरे त्रास जाताले। हो पर्यटक वेग मर्यादा पाळिनाशिल्लो आनी लोकांक बरो ताचो त्रास जातालो। लोकांनी जायते फावट कागाळी केली। कार चालका आड पुलिशेंत कागाळी केली, मात्र कांयच हाचेर एक्शन जी आशिल्ली ती घेवप त्रास जाताले पुलिशेंक। निमणे ही जी कार आसा ती पुलिसांच्या हाताक सापडली। लोकांच्या कागाळीची दखल घेत निमणे कडेन पुलिशेन ह्या कार चालकाक धरलो, ताची कार लेगीत जप्त केली। ही कार फाटले 6 म्हयन्यां सावन हणजूण वाठारांत बरोच धुमाकूळ घालताली। वाहनाचे नेम जे आसा ते फाट्यार मारून ही गाडी जी आशिल्ली ती बिंदास भोंवताली आनी लोकांक ह्या गाडयेचो बरोच आवाजाचो त्रास जातालो। चिवार हणजुणा वाठारात सिवरेजीचे प्रश्न बरेच उप्राशिल्ले आसा। हॉटेलांतले सिवरेजीचे उदक फाटले 10 म्हयने सावन मुखेल रस्त्याचेर व्हांवताले। ह्या फाटभुंयेर ह्या हॉटेला आड थळाव्यांनी पंचायत आनी भलायकी खात्यांत कागाळ दाखल केली, तरी लेगीत कोणें कांयच एक्शन घेवंक ना, कांयच कारवाय करूंक ना अशें थळावे म्हणटाले। तशेंच ह्या घाणयेऱ्या उदकांतल्यान गाडयो पसार जाताल्यो तेन्ना आशी कुशीकच्या घरांचेर हे उदक शिंपडून घरांचेर हे उदक पडटालें। देखून संबंधितान ह्या प्रकारांत लक्ष घालून बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करची अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरिल्ली। चिवार हणजुणा हांगासर एक हॉटेल आसा, त्या हॉटेलाचे सिवरेजीचो प्रश्न उप्राशिल्लो। ह्या हॉटेलांतले जे सिवरेजीचे उदक आसा ते फाटले 10 म्हयने जाले, 1-2 आनी न्हय तर 10 म्हयने हे उदक जे आसा ते रस्त्यार व्हांवताले आनी बुरसो वास मारतालो ह्या उदकाक। हाचे वयल्यान गाडी जर गेली जाल्यार हे उदक आशी कुशीकच्या लोकांचेर त्याच बरोबर घरांचेर पडटालें। बेकायदेशीर कोकेन बाळगुपाच्या प्रकरणात ओशेल शिवोले रावपी कॅमरूनच्या एका नागरिकाक हणजूण पुलिसांनी अटक केली। 44 वर्साचो जूड बौसारी अशें ह्या कॅमरून नागरिकाचें नांव जावन आसा। ह्या प्रकरणात हणजूण पुलिशेन ओशेल शिवोले वाठारांत धाड घालून 1.10 लाखाचो 10.53 ग्राम कोकेन तशेंच 6.81 लाख रोख रक्कम जप्त केली। आनी ह्या प्रकरणात कॅमरूनच्या नागरिकाक हणजूण पुलिशेन अटक केली। बेकायदेशीर कोकेन ताणें बाळगिल्लो ह्या प्रकरणात ओशेल शिवोले रावपी कॅमरूनच्या नागरिकाक हणजूण पुलिसांनी अटक केली। हो कॅमरूनचो नागरीक 44 वर्साचो आशिल्लो जूड बौसारी अशें ताचें नांव। ह्या प्रकरणात हणजूण पुलिशेन ही कारवाय केली। हणजूण पुलिशेन ओशेल शिवोले वाठारांत धाड घालून ताचे कडल्यान 1.10 लाखाचो कोकेन जप्त केलो आनी तशेंच 6 लाख रोख रक्कम जप्त केली। शेतां बुडली आनी 4 गोटे मेळपाची आस्त लेगीत आशिल्ली ती मातये बरवण जाली। अंदू तोंडां निवळ लेगीत पडचो ना अशी खंत मयेच्या शेतकाऱ्यांनी उक्तायला। पावसाक सावाराक लागून मये सयत दिवचेच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली शेतां जी आसा ती आडवी जाली आनी शेतां आडवी जाल्ल्यान ह्या शेतांक कोंब फुटले। ताका लागून ही शेतां पिड्ड्यार जालेली आसा। हाता तोंडा कडेन आयिल्ले भाताचे गोटे अंदू मेळचे ना, ताका लागून ह्या शेतकाऱ्यांनी खंत उक्तायल्या। एका वाटेन उटंगाराचो पावस, दुसऱ्या बरोबर मोन्था चक्रीवादळाक लागून ऑक्टोबरांत पावस बरोच झडलो आनी ह्या पावसान हैमान घालून सगळे नास धूस केलेले आसा। गोंया सयत वेगवेगळ्या राज्यांनी लेगीत बरेच लुकसाण लोकांक अंदू जालेलें आसा। तामिळनाडूंतल्या थुथुकुडी ह्या दर्यादेगेवयल्या वाठारांनी स्थलांतरीत फ्लेमिंगो हे पक्षी जे आसा ते व्हडा प्रमाणांत सध्या दिसून आयिल्ले आसा। खाऱ्या उदकाच्या कुडक्याक आनी मिठाच्या सपाट वाठाराक ते आकर्शीत जालेले आसा, जाका लागून तांकां खावपा खातीर आनी प्रजनना खातीर तांकां फावो तशें वातावरण हांगासर आसा। ही सुकणीं मुखेलपणान आफ्रिका, दक्षिण आशिया, मध्य पूर्व आनी दक्षिण युरोप ह्या वाठारांतल्यान येतात आनी सादारणपणान ऑक्टोबर ते मार्च ह्या काळांत हांगासर ते पळोवपाक मेळटा।